As far as the Khazan issue is concerned, किती सांगला तुम्ही? ना आमचे सांगंद्रेचे आमदार त्याच्याबरोबर 2-4 सरपंच असलेले ते येले म्हणजे त्यांचे काही बंधाराचे काम असलेले बंधाराचे बांधाचे पण तो लेंथ त्यांचे बरें जाता 10.5 म्हणजे 10.5 किलोमीटर तो बांध आणि तो जर बांध बांदली जाल्यार तांकां म्हणजे सगळो येदो व्हडलो बांध बांदली जाल्यार बाकी शेतकऱ्यांक ती शेतां रोवपाक मेळटा अशें तें आसलें ते आमी एस्टिमेट केला तो अरावंड 60 करोड जाता म्हणटकीर ते आमी कशें घेवंक पडटा की आमच्या सेंट्रला साकून जर ते आमी घेयत जाल्यार 60 फावटीचेर घेवप कशें घेवप ते आमी डायरेक्ट आमी डिस्कस केल्लें आसा तेजे भायर तेंचें आनी एक म्हणणें आसलें की तांकां बाकीचे म्हणजे जनरल तेमी डिस्कस केल्लें कॉन्स्टिट्युन्सी भितर तांकां म्हणजे क्रॉप लॉस जाता कितें आनी कितें तें तांकां सांगिल्लें आसा की जे खंय सान अंद्रेच न्ही म्हणजे ज्या तिसवाडी सगळे कडेन आख्खे गोंयभर ज्या कडेन आमकां लुकसाण जाता क्रॉप लॉस जाता आनी कितें जाता ते आमी जेडीओ डायरेक्टरान आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ज्या कडेन कन्सर्न MLA किंवा शेतकरी डिपार्टमेंटा कडेन येयसर तुमी रावनाकात तुमी वचून ताबडतोब कळ्ळे उपरांत खंय लुकसाण जाल्यार ती तेजी तुमी हें करून वचून ती पाहणी करून म्हणटा रिपोर्ट दिवपाक जाय शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी तांकां हें करतले कित्याक पयशे जे लुकसाण आसा ते जाता तितले बेगीन जर शेतकऱ्यांक पयशे मेळत जाल्यार शेतकऱ्यांकय दिसता की आपली लुकसाण जाली पण तुमी कदर घेतली म्हणजे हें आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे तितलें आमी तांकां सांगलें आसा की तुमी हें करपाक गरज ना म्हणजे जे तांची ऑरिज जातली म्हणजे ते आमी तांकां हें केल्लें आसा तुमी कांयच तरी दिवपाचें जे कांय ना आनी जे तांकां मेन आसलें तें बांदाचें काम तेजेर आमी सोल्युशन काडटले अशें म्हणलें म्हणजे कॉस्ट मातशें चड आसा 60 करोड आसा पूण ते कशेंय करून नाजाल्यार जायना जाल्यार ट्रायबलाचो हेल्प घेवन सुद्दां किंवा सेंट्रलाचो हेल्प घेवन आमी तें कशें जाल्यार करपाक जाय करपाक जाय तें आनी आमकां दिसता की ते जर 10.5 किलोमिटराचेर जो तो बांद बांदीत जाल्यार अनेक शेतां जर बुडटात ती शेतांक शेतां रोवपाक शकतात आनी एक सायडीन आमचें हें आसा की लोक जे पडंग शेतां आसात जे रोयनात तेमी रोवपाक स्टार्ट करपाक जाय आमी म्हणटात त्या प्रमाणे जे असले डिफिकल्टी जातात तांकां सॉल्व करपाकच जाय म्हणटकीर ते आमी ताबडतोब प्रायोरिटीचे घेतले खंयच्या विलेजीन पडटा तिसवाडी तेंगे सानंद्र कॉन्स्टिट्युन्सी भितर आणि अंडर दी स्कीम म्हटल्यार पळय फार्मराक लुकसाण जाल्यार कितले दिवंक मेळटा तुमकां नाही शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी तांकां लुकसाणाची जी वेगळी क्रॉप वायज आहा ते कसले क्रॉपाचे कसले लुकसाण जाता त्या पद्दतीन आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जशें लुकसाण जाता तेजे आमकां शेतकरी आधार निधींतल्यान आमी दिवपाक हेजे पयलींसून आहा ते पूण आमी एक हें केल्लें आसा की ताका प्राधान्य दिल्लें आसा प्रिफरन्स दिल्लें आसा की पयशेचे लोकांचे हे क्रॉप लॉस जाता तेजे पयशेचे लुकसाणची भरपाई बेगीन जर मेळत जाल्यार तो शेतकरी परत तयार जावंक शकता नाजाल्यार कितें जाता पयशे आज मेळपाक ताका 6 म्हयने मेळ्ळे जाल्यार ताका ते फुडली कांय करूं शकना पूण हें आमी ऑलरेडी आमच्या सगळे जेडीओ थ्रू डायरेक्टर सांगलें आसा की शेतकरी येयसर तुमी रावनाकात कोण तरी सरपंच येतलो पंच येतलो आमदार येतलो तो येवनीच पूण ते येवचे पयलीं सुद्दां जे कडेन तुमच्या जुडिशना भितर जी कितें लुकसाण जाता कसलेय क्रॉप जावं जाल्यार तेजी ताबडतोब पाहणी करून तुमी ताचो रिपोर्ट आमकां दिवपाक जाय जेणे करून जाता तितले बेगीन लोकांक ते पयशे दिवपाक जाय